2022 हे वर्ष सोंपपाक आतां फक्त 4 दीस उरल्यात. कोविडाच्या फाटल्या 2 वर्सांत खूब गजाली आमी वगडायल्ल्यो असल्यो तरी लेगीत हें वर्स उमेदीचें आनी नव्या संकल्पाचें आशिल्लें. धाकटुलें गोंय जशें आंतरराष्ट्रीय पर्यटना खातीर फामाद तशेंच गोंयचें अस्थिर राजकारण लेगीत पुराय देशांत चर्चेचो विशय आसा. 2022 वर्साक बाय बाय म्हणटना पळयात ह्या वर्सा भितर राजकीय मळावेले हे हायलायट्स. पक्षनिष्ठा मतदार, प्रामाणिक कार्यकर्ते, वचना, देवाच्यो शपथी या सगळ्यांचो एका घडयेत विश्वासघात करून पक्षांतर करपाची 1987 सावनची परंपरा गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या वर्सा लेगीत पाळ्ळी. भाजपान गरज नासतना लेगीत काँग्रेसीचे 8 आमदार गरयेक लायले आनी आपले सरकार आनीक घटमूट केले. पूण त्या आदी गाजलो तो कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या मदीं ओडिपीत जाल्लो भ्रष्टाचाराचो वाद. आनीक एक म्हत्वाची घडणूक ह्या वर्सा जाली ती म्हटल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो स्थानीक पक्ष ह्या वर्सा वेंचणुकेत विधानसभेत पावलो आनी ह्या पक्षान बद्द 10% वोट शेअर मेळयले. 2022 गोंयच्या राजकारणात आनीक कितें घडलें ताचो हो धांवतो नियाळ. 1990 ते 2000 ह्या 10 वर्सांत 15 मुख्यमंत्री पळयल्ल्या गोंयच्या आमदारांक पक्ष बदलूपणा ही खंयची नवी भावना. ह्या वेंचणुकेत लेगीत तेच घडलें. वेंचणुकेच्या 6 म्हयन्याच्या काळा भितूनच 8 आमदारांनी काँग्रेस पक्षाक गुड्ड्याक मारून भाजपांत प्रवेश केलो आनी काँग्रेसीक घर लागली. काँग्रेस 11 वयल्यान 3 आमदारांचेर पावली. विधानसभेक विरोधी पक्षनेतोच उरलो ना. ह्या वर्साची आनी एक महत्वाची घडणूक म्हळ्यार गोंयकारां खातीर पोगो बिल हाडपाचे अजेंडा घेवन पयलीच फावट वेंचणुकेत देविल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या स्थानीक पक्षान 10% वोट शेअर मेळयत विधानसभेत एंट्री मारली. अपक्षांचो तेंको आशिल्ल्या सावंत सरकाराक खरें म्हटल्यार मोगोची गरजूच नाशिल्ली. मोगोक सरकारात येवपाचें आसात जाल्यार ढवळीकारान पयलीं भाजपांत प्रवेश करूंक जाय अशी मागणी बाबूश आनी हेर आमदारांनी केल्ली. पूण केंद्राचो दबाव हाडीत सुदीन ढवळीकारान मोगोक घेवन ह्या सरकारात प्रवेश मेळयलोच. इतलेंच न्हय जाल्यार मंत्रीपद लेगीत मेळयलें. मुख्यमंत्री जावपाक धोपराक बाशिंग बांदून बशिल्ल्या मायकल लोबोची मात ह्या वर्सा बरीच गचमोड्डी जाल्ल्याचे चित्र राजकीय मळार दिसले. वेंचणुकेच्या म्हयनोभर पयलीं भाजपाक सोडून काँग्रेसीत आयिल्ल्या मायकल लोबोक परतून एक फावट भाजपातूच वचचें पडलें. मजगती कळंगूट, नागोवा, साळगांवच्या ओडिपीत मायकलान कसो घोळ केला हे कागदापत्रा सयत नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन लोकां मुखार हाडले आनी लोबो राणेचो वाद पेटलो. पूण कांय दिसा उपरांत लोबो भाजपात आयलो तेन्ना मात हो विशय अचकीत थंड जालो. आनीक एक विशय जो बरोच चर्चेत उरलो तो म्हटल्यार कला मोगींचे जीव आशिल्ल्या कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो. टेंडर काडूंक नासतना लेगीत 60 कोटी रुपया मोडून जाल्ल्या ह्या नूतनीकरणाच्या बांदकामात कसो भ्रष्टाचार जाला ते दाखोवपाचो यत्न विधानसभेत विजय सरदेसायान केलो आनी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेक बेजार करून सोडलो. ह्या वेळार शहाजहानान ताज महल बांदपाक कॉन्ट्रॅक्ट काडूंक नाशिल्ले हे गोविंदान केल्ले विधान लेगीत बरेच व्हायरल जाले आनी गोविंद वादाच्या भोवऱ्यांत घुस्पालो. आमदारांच्या फुटाफुटी खातीर गोंयचे हालूंक लागिल्ले राजकारण परत एकदा वादाच्या कचाट्यान मेळ्ळे ते म्हळ्यार लोकांचो विरोध आसून लेगीत सरकार गोंयांत हाडूंक सोदपी वेगवेगळ्या प्रकल्पाक जाल्ल्या विरोधा खातीर. हातून सांग्यार जावपी IIT, सरकारान चालीक लावपाक येवजिल्ले जेटी धोरण, TCP अमेंडमेंट्स आनी सरकाराच्या हेर थारावा आड सामाजीक संघटना, विरोधी पक्ष आनी जनतेन केल्ली आंदोलनां बरीच गाजली. TCP मंत्री विश्वजीत राणेक TCP अमेंडमेंट्स रद्द करच्यो पडल्यो. ह्या वर्साचे विधानसभा अधिवेशन गाजयले ते गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो एकमेव आमदार विजय सरदेसायान. कला अकादमी, PSI भरती, PWD खात्यांतली भरती, रस्त्याची कामां आनी ह्या सरकाराच्या हेर येवजण्यांतल्यान चलपी भ्रष्टाचाराचेर विजयान मुखेलमंत्री आनी सरकाराच्या हेर मंत्र्यांक घाम काडलो. आपाचो वेन्सी, आरजीचो विरेश आनी काँग्रेसीचो युरी ह्या आमदारांनी अधिवेशनात सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. गोंयच्या राजकारणाक धडोवन बडोवन चेपून गुड्डावन राजकारण करपी ह्या फुडाऱ्यांचो राजकीय खेळ वर्स निमणेक पावले तरी लेगीत रंगता. काँग्रेसीच्या फुटीरवादी आमदारांक ना अजून मंत्रीपदां ना म्हामंडळां. नव्या वर्सात तरी ती मेळू ह्या आशेर हे बंडखोर आमदार आसात.
पण खरें म्हळ्यार गोंयच्या राजकारण्यांनी लोकांचो विस्वास पुरायपणान वगडयला. म्हूण आतां गरज आसा ती गोंयकारांनीच गोंयचो फुडार थारोवपाची. 2023 येवकार दितना गोंयकारांनी हो नवो विचार घेवन फुडें वचूंक जाय हीच अपेक्षा. रश्मी नरसे जोसेलकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.